जर्सन बाब, विजय सरदेसाय जे गोवा फॉरवर्डीचे प्रेसिडेंट आसा, ताणी खंय तरी इनडायरेक्टली आप पार्टीचेर खंय तरी टार्गेट केला की 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी तुमचे कॅन्डिडेट घालपाची, यू आर नॉट इन दॅट पोझिशन. तुम्ही हेजेर कशें रिप्लाय दिवपाक सोदता? विजय सरदेसायन दुसऱ्यांक ज्ञान द्यायचे पयले ताणें आपल्याच्या पाटये वरवीं विचार करपाक जायो. आमी गेल्ले 2 इलेक्शनांक 39 कॅन्डिडेट्स बसयल्या आनी एक कॅन्डिडेटाक सपोर्ट केल्लो इंडिपेंडंटाक. 2017 पिरोळ आमी गोविंद गावडेक सपोर्ट केल्लो आनी 2022 आमी चंद्रकांत शेट्टी सरा डॉक्टराक सपोर्ट केल्लो. जेन्ना विजय म्हणटा ना म्हणून ताजे लागीं ना, पूण तो आज खंय तो फोर्स करता आनी सपना चिंता सीएम जावपाचो. तो ताजे लागीं 40 ना जाल्यार तो खंयच्यान सीएम जावचें सोदता. आनी जेन्ना तेका जेन्ना तो पावरां येता, ताणें जावन पयली विक्री केली बीजेपीक, ताणें केली, कोणें करूं ना. सो पीपल ऑफ द गोवा नो विजय इज एन ऑपॉर्च्युनिस्ट हू विल एनी टायम रेडी टू जम्प विथ बीजेपी. किती गॅरंटी आहा तो बीजेपी बरा रावचना म्हूण? ताका डेप्युटी चीफ मिनिस्टराचें पोझिशन दिलें तेन्ना तो मला आपण पारेकराक सपोर्ट करता म्हूण. जाल्यार पारेकर वॉज नॉट बीजेपी एंड बीजेपी वॉज नॉट पारेकर. तो कोणाच्या कानाक तेल घालपाक सोदिता? ही सगळीं फकाणां जे विजय करता ते. तो होको आपले फातोर्डाचें सीट सांबाळपाक हें करता सगळें. ताका भिरांत पडल्या. गेले ते पाटी थोड्या वोटांनी जिखलो तो, पूण ताका एक पाट भिरांत लागल्या काँग्रेसीन आनी आपान खंय तो कॅन्डिडेट घातलो जाल्यार तो घार वयता म्हूण. सो ताका ती भिरांत लागल्या. ओके, विजय सरदेसाय जे आसा ताणी ही इज ऑन रिकॉर्ड की आपणे लोकां कडल्यान विक्ट्री मागून घेतली, म्हणजे वोट्स मागून घेतले की आपल्याक एक चान्स दिवचो ओपोजिशनान रावचो. आनी खंय तरी अशें दिसता की ते जेन्ना ओपोजिशनान आसा ही इज प्लेइंग हीज रोल इन अ बेटर वे, बट जेन्ना ते हेजे बरोबर वता, म्हणजे रुलींग पार्टी बरोबर वता, तेन्ना खंय तरी तांकां वाचा सुटना. हेजेर तुमी कशें पळयता? ऑफकोर्स क्लासीक एक्झाम्पल इज 16B. ही 16B हें कोणें हाडलंय? विजयान न्हू. आनी ताचेर मागीर बीजेपीन सगळो फायदो काडना. गोंय विकपा पयलीं कोणें काडलें रे? ही कन्वर्शन केस टू केस म्हणून कोण स्टार्ट केली? वॉज इट नॉट विजय? तो तेन्ना तो ऑपोजिशनान बोवाळ करता कित्याक ताका पावरांक येवपाक जाय म्हूण. पूण आनी मागीर तूं पावरान येयलो म्हण तुका जाय तशें करता आनी मागीर आपणाची चूक जालो म्हणटा. म्हणला ताणें लोकांक माफी मागता. तूं कितली पावटी चूक करीत रावतलो? सो पयलीं सद्या ताणें क्लियर करूंक जाय आपणाचें स्टँड बिफोर ही टेल समबडी एल्स. कोणाक ज्ञान द्यायचें पयलें. दुसरें एक आमी पळयता की विजय सरदेसायचे स्टेटमेंट आनी विश्वजीत राणेचे स्टेटमेंट, दोगूय विश्वजीत राणे आतां टीसीपी मिनिस्टर आहा, तशेंच विजय सरदेसाय आदले टीसीपी मिनिस्टर आशिल्ले. कॉम्पिटिशन चल्लां फिगरांनी, आपणे चड कन्वर्ट केले काय ताणें चड कन्वर्ट केले. पूण एकंदरीत तुमकां दिसना हे खंय तरी लोकांचे दोळ्यांक पानां लावपाचे स्टेटमेंट येता, कन्वर्ट जालेत कित्याक? एब्सोल्युटली. अरे आमी सरकार निवडून हाडटा कित्याक? आमचें गोंय राखपाक. तुका विकपाक दिलें ना आमी. लोकांक तुका मॅन्डेट दिवंक ना विकपाक. तुमकां जाय तशें मॅन्डेट विकात म्हणून. इट इज दॅट पीपल आर पुटींग द ट्रस्ट इन यू टू सेव आवर गोवा. आनी म्हणटा गोंयकारपण सांडले आनी हें गेलें तें गेलें, फकाणां सगलीं. सो फर्स्ट वी नीड टू सेव गोवा. आनी पयलें सदर हे आहा तांकां कोणाक पात्यांक जायना. सो केन्ना ते बीजेपीक जॉयन जातले आनी केन्ना जिंकतले ते आमच्या कोणाचें सांगूंक जायना. सो गोवन्स हॅव टू बी केअरफूल ऑफ दीस टायप ऑफ एलिमेंट्स. ओके, आतां जसं जशें इलेक्शन लागीं येता, आतां पयलीं हेजें जातलें झेडपी इलेक्शन जातलें, मागीर खंय तरी म्युन्सिपालिटी इलेक्शन आहा. सो झेडपी इलेक्शन लागीं पावलें काय हें जें इलेक्शनाचें वारें आहा तें वारें कंटिन्युअस थ्रू आउट टील 2027 सुद्दां उरतलें. आनी वेगळे वेगळे स्टेटमेंट वेगळे वेगळे पार्टी कडल्यान वेगळे वेगळे लिडर्सा कडल्यान येतले. कॉमन वोटर्स आसा ताणें कितें लक्षांत धरून मुखार वोट करचें अशें तुमकां दिसता? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आयजचो पळय वोटर आहा, जो गोंयकार आहा, निजाचो गोंयकार, तो सांडला, वयत थिंगसो सांडला. सो ताणें चिंतूंक जाय आपल्या खूद फायदो कोणच्यान जातलो, आपलें गोंय कोण सांबाळटलो, आपलें हें गोंय फुडले पिळगेक कोण सांबाळून दवरतलो, जें आमच्या पुर्वजांनी आमकां दिलां तें. हें चड गरजेचें. हेजेर वयर विचार करपाचें. हें इलेक्शन जातलें गोंयच्या जमनी वयर.
आनी गोंयची जमीन कोण आमचे फुडले पिळगेक सांबाळून दवरतली तें चड गरजेचें. सो ह्या लोकांनी पयले वोट मारचे पयलीं हे पावटी चिंतपाची चड गरज आसा. ओके, थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.